नमस्कार येवकार गोवा टुडेत हांव दत्तराज नायक सविस्तर खबरां आदी हेडलायन्स। राज्यांत 30 एप्रिल मेरेन राती 10 ते फांतोडेर 6 मेरेन नायट कर्फ्यू। बसी, हॉटेल्स, रेस्टॉरंट, कसिनो 50% कॅपॅसिटीर चालू उरतले। मुख्यमंत्री म्हणटा लॉकडावन जावचो ना, पॅनिक शॉपिंग करूं नाकात। राज्यात कोविडाची ल्हार खर 1,500 वयर नवे दुयेंती 24 वरांत 17 बळी एक्टिव्ह केशी 9,300 सरकाराचो टेस्टिंगाचेर भर दिसाक 4,000 वयर टेस्टिंग। काँग्रेसींतल्यान बीजेपीत गेले G10 आमदारां आड काँग्रेसी कडच्यान पुलीस कंप्लेन बोगस डॉक्युमेंट केले काँग्रेसीचे लेटर हेडाचो गैरवापर केलो म्हूण दावो। कोविडाच्या अरिश्टाक लागून टॅक्सीवाल्यांनी पणजेतलें आंदोलन घेतले फाटी। गोवा मायल्स स्क्रॅप जायना तो मेरेन टॅक्सी उरतल्यो ऑफ रोडूच। टॅक्सीवाले म्हणटा सरकाराक भिवंक ना। आनी राज्यांतलो उदकाचो प्रस्न सोडोवंक PWDचे एक प्लान। मंत्री पावसकार म्हणटा साळावले 100 MLD प्रकल्प उत्तर गोंयांतले उदका प्रकल्पाची कॅपॅसिटी वाडयतले, पोन्न्यो पायपलायनी बदलतले। राज्यांत 30 एप्रिल मेरेन राती 10 ते फांतोडेर 6 मेरेन नायट कर्फ्यू। बसी, हॉटेल्स, रेस्टॉरंट्स, कसिनो, सिनेमा हॉल 50% कॅपॅसिटीन चालू उरतली। लग्नाक 50 जाल्यार निमणे संस्काराक 20 लोकांनीच हजेरी लावची। गरजे शिवाय लोकांनी घरा भायर सरचे न्हय म्हूण मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान हात जोडून उलो मारला। लॉकडावन जावचो ना, लोकांनी पॅनिक शॉपिंग करची न्हय म्हणूनय मुख्यमंत्र्यान उलो मारला। 10वी आनी 12वीची परीक्षा फुडें धुकल्ल्या। गोवा मेडिकल कॉलेजीत आनिकूय बी बेड कॅपॅसिटी वाडोवपाची जी आसा आमी ठरयल्या आनी ती थंयसर आशिल्ले सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल येता त्या 10 मे पर्यंत ते सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल हे कार्यनिवृत्त करपाचें आसा। ते कार्यनिवृत्त जे आसा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल आमी 10 मे पर्यंत कार्यनिवृत्त करतले। दुसरें आत्ता आशिल्ल्या आमच्या सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हांगासर आमचे कडेन 310 पर्यंत बेड आसा। त्योय बेड कॅपॅसिटी आमी 500 पर्यंत व्हरपाचें ठरयलां। फुडल्या 4 दिसाच्या भितर 10,000 ऑफ द रेमडेसिवीर वायल आमचे कडेन अवेलेबल करतले। म्हाजी सगळ्यांक रिक्वेस्ट आसा जे पॉझिटिव्ह जावन गेले तांच्यांनी प्लाझ्मा डोनेट करपा खातीर फुडें येवचें, कारण आमकां प्लाझ्मा डोनेशनाची खूब मोठ्या प्रमाणांत गरज आसा। आमी पयल्यान पयलीं नायट कर्फ्यू जो आसा हो डेली रातचो 10 पासून सकाळी 6 पर्यंत नायट कर्फ्यू करपाचें ठरयलां। नायट कर्फ्यूच्या जाग्यार पब्लीक प्लेसींचेर म्हणजे लोकांनी भोंवचें न्ही, जेणे करून जे इंडस्ट्रियल आसा किंवा ट्रान्सपोर्ट्स हे बंद केले, खंयचेच वयचे ना। काही गोश्टीचेर आमी 50% कॅपॅसिटीचेर चलोवपाच्यो म्हटलेल्यो आहा। तितूर कॅसिनो, बार एंड रेस्टॉरंट, रिवर क्रूज, वॉटर पार्क, एंटरटेनमेंट पार्क, जिमनेशियम, स्पा, मसाज पार्लर, सिनेमा हॉल, थिएटर, मल्टीप्लेक्स, बसीज यूज्ड फॉर द पब्लीक ट्रान्सपोर्ट इन्क्लुडींग KTC। काही एस्टाब्लिशमेंट जो आसा ह्यो बंद उरतल्यो। तितूर स्पेशली द स्विमींग पूल्स, मागीर पब्लीक जितके हॉटेल्सांचे स्विमींग पूल किंवा डायरेक्टर ऑफ स्पोर्ट्स हाजे स्विमींग पूल्स जे आसा हे बंद उरतले। स्कूल, कॉलेजीस, एड्युकेशन एंड कोचिंग इन्स्टिट्यूट्स एक्सेप्ट फॉर द ऑनलायन एग्जामिनेशन। ओके, कॉलेज स्टुडंट्साचे ऑनलायन एग्जामिनेशन आसपा खातीर तेंचे स्कूल कॉलेजीस चालू आसतले, बट प्रॅक्टिकली जर अनऑफिशियली कोणी 9th स्टँडर्ड 11th स्टँडर्ड जर चालू दवरले आसत जाल्यार सरकार भितर इंटरव्हीन करून ते बंद करपाचें सांगलेलें आसा। सोशियल पॉलिटिकल स्पोर्ट्स एंटरटेनमेंट एकाडमीक कल्चरल काँग्रेशन्स हे सगळे बंद आसतले वयतलो। सद्या 30 एप्रिल पर्यंत ही सगळी रेस्ट्रिक्शन्स आसा। निवडणुका जातल्यो, निवडणुका विथ ऑल रेस्ट्रिक्शन्स सगळी देवळांनी, चर्चींनी किंवा मशिदींनी जी मास गॅदरिंग्स आसा ही सगळी बंद आसतली। तांचे रिच्युअल प्रोग्राम्स जे आसा, देवळांतली पुजा, देवळांतली आरती किंवा देवळांतलो उत्सव म्हणजे जात्रा किंवा कितें, हे फक्त लिमिटेड लोकांनी, त्याच गांवांतल्या देवळांतल्या काही लोकांनी ते रिच्युअल्स पार पाडचे। लग्ना खातीर परमिशन्स हे कंपल्सरी आसा, तांच्यांनी परमिशन्स घेवची। हॉलान लग्न केल्यार जाता विथ द रेस्ट्रिक्शन्स ऑफ द 50 पीपल ओनली।
फॉर द क्रिमेशन ओनली फॉर द 20 पर्सन्स म्हणजे 20 लोक बट परमिशन घेवपाची गरज ना. ओके. सेक्शन 144 इम्पोज एट 5 पेक्षा चड लोक पब्लीक जाग्याचेर येवपा खातीर स्ट्रिक्टली एनफोर्समेंट हे फाल्यांच्यान केले वयतले सगळ्या पब्लीक प्लेसिसांचेर इन्क्लुडींग ऑन द बिचीस, बस स्टँड्स, मार्केट. आमी जी एग्जाम 12वीची आनी 10वीची इन्क्लुडींग 12वीची 24 तारखेच्यान सुरू जाताली आनी 10वीची केन्ना तरी 10th मेच्यान सुरू जाताले. बट आत्ताच्या घडीक आमी गोवा बोर्ड एका रिक्वेस्ट केल्ली आसा की ती पोस्टपोन केली म्हणून सो दॅट ती आयच्यान पोस्टपोन केली. बट ती एग्जाम फुडें 15 दीस इन एडवान्स गोवा बोर्ड डिक्लेअर करतलो केन्नाच्यान एग्जाम घेता ती. हांव मुद्दामून सांगता की हात जोडून रिक्वेस्ट करता की लोकांनी गरज ना जाल्यार घरा भायर सरचेच न्ही. नॉट ओन्ली द सिनियर सिटीजन बट म्हाजें म्हणणें भुरग्यांनी सुद्दां जेका जेका गरज ना तेणी कोणीच घरा भायर सरचें न्ही. कितें गरज आसा? हांवें ज्यो सगळ्यो गजाली सांगल्या तितक्यो 30 एप्रील पर्यंत आसतले. तेज्या उपरांत आमी रिवायव करतले. राज्यात कोविडाची ल्हार दिसान दीस खर जायत चल्ल्या. फाटल्या 24 वरांत 1502 नवे दुयेंती सापडिल्ल्यान हुस्को. 17 जाण सोंपले. एक्टीव केशी 9300 जाल्यो. हॉस्पिटलांनी बेड्स फूल जावंक लागल्यात. सरकारान टेस्टिंगाचेर भर दितना दिसाक 4000 वयर टेस्टिंग करपाक सुरवात केल्या. रिजल्ट येवपाक कळाव लागता म्हूण बोवाळ. 2 दिसांत बॅकलॉग क्लियर करपा खातीर भलायकी खात्याचे यत्न चल्ल्यात. काँग्रेसींतल्यान बीजेपीत वतना 10 आमदारांनी बोगस डॉक्युमेंट तयार केले. काँग्रेसीचे लेटर हेडाचो गैरवापर केलो. मिटींग घेनासतना मिटींगेंत मर्जराचो निर्णय जालो म्हूण डॉक्युमेंट तयार केले असो आरोप करीत गोंय प्रदेश काँग्रेसीचो अध्यक्ष गिरीश चोडणकारान पुलीस कंप्लेन केल्या. कंप्लेनींत 10 आमदारां बरोबरच सयो आशिल्ले 65 लोकांचेरूय आरोप आसा. मीटिंग जेन्ना मर्जर डॉक्युमेंट जाले तयार जाले स्पिकरान ह्या डॉक्युमेंटाचो खंयच उल्लेख नाशिल्लो की ह्या डॉक्युमेंटाच्या आदाराचेर आमचे 10 आमदार गेल्याक तेंची मर्ज जाली हें खंयच नाशिल्लें. सडनली हे डॉक्युमेंट आमचे कडेन हालींच हातीन पडले आनी तेन्ना कळ्ळें की आमचे कडेन एक अन्याय जाल्लो आसा. आमचे लेटरेट्स, आमचो सील, आमची मिनिट्स सगळे मॅन्युप्युलेट केल्यात. फॉर्जरी जाल्ली आसा, चिटींग जाल्लें आसा, फॉर्ज डॉक्युमेंट्स क्रिएट केल्ले जाल्ले आसा एक खरें म्हणून दाखोवपाचो. So these are all various offences have been committed by 10 MLAs and various other people who have claiming themselves to be the part of PCC. त्या PCC कोण ऑफिस बेरर सुद्दां ना. PCC मिटिंग्स आमचे रेग्युलर जाता. PCC मिटींग ते कोण आसतात हे आमचे ऑलरेडी डॉक्युमेंटेड आसता. सो अशी की कोणी येवन ती PCC मिटींग म्हणून क्लेम करता. सो ह्या हेचेर आमी आयज पुलीस कंप्लेन केल्ली आसा की फॉर्ज डॉक्युमेंटाच्या आधारे एविडन्स क्रिएट करपाचे प्रयत्न केल्यात. तितून भितर आमी फॉर्जरी जे अंडर सेक्शन 463, चिटींग 415, यूज ऑफ फॉर्ज डॉक्युमेंट्स एज जेन्युइन डॉक्युमेंट 471, पॉसेसिंग एंड यूजिंग काउंटरफीट सील एंड काउंटरफिटेड लेटरहेड सेक्शन 473, 476, फॉल्स एविडन्स क्रिएट करप आनी फॉल्स डिक्लेरेशन दिवप. म्हणजे त्यांनी फॉल्स डिक्लेरेशन दिला प्रत्येक आमदारान हे डॉक्युमेंट आनी हे सगळें आसा ते सारकें आसा. सो ह्या हेजेर आमी कंप्लेन केल्ली आसा आनी आमी PI कडेन मागला की बेगीन बेगीन इन्व्हेस्टिगेशन करचें कोण सिव्हिलायज आनी कोण अनसिव्हिलायज. आता कंप्लेंट कोणाच्या अगेन्स्ट केल्या तुमी? ती कोणाची सायन आसा तेंचे काय? जे 10 आमदारान सायन मारल्यात 10 आमदारान डिक्लेरेशन दिल्लें आसा त्या बरोबर 65 लोकांनी सायन मारलेली आसा. गोवा फॉरवर्डाचो मुखेली विजय म्हणटात सभापतीन लोकशाहीत बरी देख दाखोवपाची संद वगडायली. स्पिकराक एक चान्स आशिल्लो आपलें नांव राखून ताका एक चान्स आशिल्लो की ताणें घटनेची हत्या चड करून 10th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन म्हळ्यार वीच डील्स विथ द एंटी डिफेक्शन लॉ हाजी हत्या जी गोंयांत जाली ती आपूण ताजे हत्येचे विरुद्ध आपूण घटनेक राखून ताका एक चान्स आशिल्लो तो ताणें हातांतलो गमयलो. He could have saved the constitution. He could have shown that he is above political pressure and he is for the constitution, he is for the rule of the law, which he has failed. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. कोविडाच्या अरिश्टाक लागून टॅक्सीवाल्यांनी पणजेंतलें आंदोलन फाटीं घेतलें. सरकाराक भिवन आमी फाटीं सरूंक नात. कोविडाचो मार फामिलीक भुरग्यांक बसचो न्हय म्हूण आंदोलन फाटीं घेतला म्हूण टॅक्सीवाल्यांनी स्पश्ट केलें.
सरकार जो मेरेन गोवा मायल्स स्क्रॅप करिना तो मेरेन टॅक्सी ऑफ रोड आसतल्यो. सरकारान निर्णय घेवंक खंय जाय तितलो वेळ घेवचो. आणि मेन मुद्दो म्हटल्यार जे कोविडाच्यो केसीस वाडटात हेका लागून आमी थंयचो मुवमेंट क्विट केल्लो आहा. हे सरकारान अशें चिंतून न्हू कितें तरी बाबा आमकां भिवन क्विट केलो. हें आमी खंयच्या तरी आमच्या लायफाचे किंवा आमच्या भुरग्यांच्या लायफाचे किंवा आमच्या टॅक्सी ब्रदर्साच्या लायफाचे फॅमिलीच्या लायफाचे हें चिंतून आमी थंयचो मुवमेंट क्विट केला. पूण जो आमचो ऑफ द रोड पळय आसतलो हो आमचो जो पर्यंत आमचो निर्णय जायना एग्रिगेटर किंवा ॲप बेस्ड टॅक्सी गोवा मायल्स ही स्क्रॅप जायना तो मेरेन हो लढो आमचो चालूच आसतलो. आमी काल सुद्दां हांवें गुदरींक सांगला तुका टायम घेवपाचो 8 दिसाचो म्हयनो घे म्हयन्याचो 2 म्हयने घे 2 म्हयने 3 म्हयने घे जितले म्हयने घेताय तितले म्हयने आमचे ऑफ द रोड आसतले. आनी जर सपोज आतां भुरगे आपले स्टँड वायज रावतले हांव सरकारा कडेन परत एकदां विनंती करता जाता तितले बेगीन हेजेर तोडगो काडचो. सपोज हितून सुवेवस्था बिगाडली जाल्यार 200% हेका जबाबदार गव्हर्नमेंट आसतले. तशेंच आमच्या भुरग्यां कडेन थ्रू मिडिया मागता कोणीनूच कायदो हातीन घेवचे न्हू. जाता तितले आमी म्हणजे सगळे शितलकायेन सगळें करपाचे आमी प्रयत्न करुया. ते जे व्हिडिओ आहात न्हू जे व्हिडिओ आहात ते 10 महिने पयलींचे व्हिडिओ आहात. आज हेका जर आमी जर आडयल्ले न्हू जाल्यार आमचेर पुलिसांनी कित्याक एक्शन करूंक ना. आता कमर्शियल ब्रेक रोखडेच मिळूया. राज्यातलो उदकाचो प्रश्न सोडोवंक PWDचे एक प्लान. साळावले 100 MLD उदकाच्या प्रकल्पाक मायांत बुन्याद घालतले. दक्षिण गोंयचे उदकाचो प्रश्न सुट्टलो. उत्तर गोंयांतले उदका प्रकल्पाची कॅपॅसिटी वाडयतले. पोन्न्यो पायपलायनी बदलतले म्हूण PWD मंत्री पावसकार उलयलो. गरजे वेळार उत्तर गोंयचें उदक दक्षिण गोंयांत आनी दक्षिण गोंयचें उदक उत्तर गोंयांत पावोवपा खातीर 2 पायपलायन घालतले म्हणूनय पावसकार म्हणटा. अंडर वॉटर पायपलायनी घालपाचोय खंय सरकारा कडेन प्रस्ताव घातला. गोंयभर बाराय तालुक्यांक जो विशय आसा तो आमी सोडपाक सरकार कटिबंद आसा आनी सरकारान तशें जे आतां साळावले प्लांट जो आसा थंय जायकाचे 100 MLD उदक आसा आनी जवळ जवळ पयलींचे 240 टोटल 340 MLD पर डे थंय उदक प्युरिफिकेशन जाता आनी सप्लाय जाता. केन्ना केन्ना 40 MLD शॉर्ट जाता केन्ना केन्ना 60 MLD शॉर्ट जाता. हें आमी पळयलां आनी थंय सामकें म्हणजे प्रोडक्शन थंय उदकाचें जाता थंय आमचें सामकें लक्ष आसा. आनी थंय आमी आनी एक प्रपोजल केल्लें आसा 100 MLD एडिशनल. तें फायनल स्टेजीर आसा प्रपोजल आनी म्हाका दिसता मे म्हयन्याक हेजें फावंडेशन समारंभ जातलो आनी 100 MLD एड जातले. मागीर हें उदक जातलें साळावलें तें 440 MLD आनी 440 MLD जातकीर सगळ्याक उदकाचो विशय सुटलो. त्या वटेन नॉर्थाक आमचे पेडण्या प्लांट आसा चांदेल मागीर बिचोले अस्नोड्या प्लांट आसा. तशेंच ते प्लांट जे आसा तेंची कॅपॅसिटी वाडोवपाचें आमी टेंडरां फ्लोट केल्लीं आसा करपाचें आसा आनी ही कॅपॅसिटी वाडटली. जंय जंय पायपलायन जुनी जाल्ली आसा ती रिप्लेस करतले आनी प्रत्येक शहरांनी 2 पायपलायन दवरतले. नॉर्थाचें उदक सावथाक वचपाक आनी सावथाचें उदक नॉर्थाक येवपाक अल्टरनेट उपाय करतले. आतां नॉर्थाचें सावथाक येवपाक सावथाचें नॉर्थाक वचपाक रिवरी लागता आमकां मांडवी लागता जिवारी लागता. हे रिवर अंडर वॉटर पायपलायन घालपाचो आमी प्रपोजल सरकारा कडेन दवरला. बेगींतल्या बेगीन सँक्शन मेळ्ळें जाल्यार हे अल्टरनेट उपाय जाय. एक पायपलायन फुडली दुसऱ्या पायपलायनींतले सप्लाय जाय. त्या प्रमाणे गोंयच्या ग्रामीण भागाक उदक जायतें आसा गोडे फक्त आमी ट्रीट करून सप्लाय करपाचें काम PWDचें आसा तें आमी करतले. सावड्डे ते कापशे रस्त्याचे हॉट मिक्सिंग काम सुरू जालें. आनी हो कापशे तिस्कार सर्कल सावड्डे तिस्कार सर्कल म्हणल्यार एक लेवलार रोड येवपा खातीर हे KSIDCचे प्रयत्न आसले आनी कटींग आनी फिलिंग करता आसतना
जायती अंडरग्रावंड केबलचो प्रॉब्लेम जालो आनी केबल शिफ्टिंग करपाक मातसो टायम लागलो. ते बरोबर फॉरेस्टाची झाडां आसुल्लीं, फॉरेस्टाचें परमिशन घेवपाक मातसो टायम लागलो. प्रुडंटा खातीर मयूर नायक. वास्कोत पालिका वेंचणुकेत सरकार काँग्रेसीचे उमेदवारा आड सरकारी यंत्रणा वापरता, उमेदवारांक त्रास करता, फटीच्यो पुलीस कंप्लेनी करतात म्हूण गोंय प्रदेश काँग्रेसीचो उपाध्यक्ष संकल्प आमोणकाराचो आरोप. फ्लायिंग स्क्वॉड काँग्रेसीच्या उमेदवारांचे फाटल्यान लागिल्ले आसता. बारीक सारीक गजालींचेर नदर दवरतात, तांकां स्वताच्या वॉर्डा भायर गेले काय आडायतात. कितें करपाचें काय म्हूण प्रस्न आयज टोटल मिसयूज ऑफ गव्हर्मेंट मशिनरी गव्हर्मेंट ऑफिसाचेर चालू आसा. हांव तुमकां मुद्दाम दाखोवपाक सोदता. जाली 16 तारखेक, आयज आमी 16 तारखेच्यान जी आमकां फॉल्स कंप्लेनी करपाक लागलेले आसा आमच्या कॅन्डिडेटीच्या अगेन्स्ट. हे एक तुका मुद्दाम दाखयता नोटीस आमच्या रिटर्निंग ऑफिसरान म्हाका धाडलेली आसा. नांव आसा कंप्लेनंट मुरारी बांदेकर आनी अगेन्स्ट कोण श्रद्धा आमोणकर एंड हर हजबंड संकल्प आमोणकर. आनी ही कंप्लेनीन मेन्शन केल्लेलें आसा की डिस्ट्रिब्युशन ऑफ मिक्सर टू द पब्लीक. सो अशी कंप्लेनी दिल्ली आसा. आमकां हेच्या बद्दल कांय खबर ना. आमकां डेप्युटी कलेक्टर रिटर्निंग ऑफिसर आमकां कॉल करता, म्हाका कॉल येता, श्रद्धा आमोणकराक कॉल येता आनी आमकां 12:30 तुका आफयला, 12:30सून आमकां बसोवन दवरता. हांवें म्हणलें म्हाजेर कंप्लेन कोणें केला ती पयलीं दाखय. मागीर विचारल्या उपरांत म्हाका कंप्लेन दाखयली. हांवें म्हणलें कंप्लेनन केला तेका फुड्यान हाड. तो म्हणटा कितें बाबा आपल्याक अशें आयकपाक येयलेलें आसा, आपल्याक कन्फर्म ना. सो ह्यो फॉल्स कंप्लेनीचेर अश्यो कंप्लेनी जावपाक लागलेल्यो आसा आनी डिस्टर्ब आनी फक्त वचून टायम वेस्ट करपाक लागलेले आसा. स्क्वॉड जे आसा ते सगळे इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाचे लोक आसा आनी तांकां बावड्यांक प्रेशरायज करपाक लागलेले आसा. फ्लायिंग स्क्वॉडाक मिसयूज करपाक लागलेलो आसा. आमचे बॅनर काडपाक लागून फ्लायिंग स्क्वॉडाक कंप्लेन करता. बॅनर लायला, गव्हर्मेंटान परमिशन दिल्लेलें आसा, एका कावन्सिलराक 3च बॅनर लावपाक मेळटा. बट तुमी वचून पळया जे ऑपोजिशन आसा, जे मिलिंदाचे पॅनल आसा तेंच्यांनी एका कॅन्डिडेटान 6-7 बॅनर लायलेले आसा. आमी तेंचेर कंप्लेन केली की बाबा आमकां आमी 3च बॅनर लायला आनी ते 6 बॅनर कशे लायता. जाल्यार फ्लायिंग स्क्वॉड म्हणटा बरें आमी एक्शन घेता. अजून पर्यंत तेंचे बॅनर काडलेले ना. आमचो कॅन्डिडेट आतां वॉर्डान आसता. आतां एग्जाम्पल दिता, वॉर्ड नंबर 7 नितीनाचे दिता. नितीन जो वॉर्ड नंबर 7 आमचो कॅन्डिडेट आसा. नितीनाचे वोटर्स फक्त 7 नंबरान रावना. लोक थोडे जाण दुसरे कडेन शिफ्ट जाल्लेले आसता, थोडे दुसरे कडेन भाड्याक रावता, थोडे आनी खंय आसता, 9 नंबर वॉर्डान आसता, 2 नंबर वॉर्डान आसता, थोडे जाण 3 नंबर वॉर्डान आसता. सो एज अ कॅन्डिडेट ताका फूल रायट आसा वोटरा कडेन एप्रोच जावपाक. दर नितीन दर वॉर्ड नंबर 3 गेलो थंयसर फ्लायिंग स्क्वॉड पडलो, तूं हांगा कितें करता. श्रद्धा आमोणकर जेन्ना वॉर्ड नंबर 9 वयता आपल्या वोटर्सां कडेन, थंयसर फ्लायिंग स्क्वॉड येवन ताका स्टॉप करता, तेजी बायट घेता, तूं हांगा कित्याक भोंवता काय म्हणून विचारपाक. अरे कॅन्डिडेटाक रायट सगळे कडेन आसा वयपाक, तुमी कशें स्टॉप करूंक शकता. हांवें तुमकां एग्जाम्पल सांगलें, आमचो रिटर्निंग ऑफिसर, फ्लायिंग स्क्वॉड हांकां जशें मिसयूज करता. पुलीस फोर्स जाल्यार टोटली मिसयूज करपाक लागलेले आसा. टोटली आख्खे पुलीस डिपार्टमेंट आयज टोटली मिसयूज करपाक लागलेले आसा. जिखत जाल्यार वॉर्डांनी ग्रामसभा सारक्यो सभा घेता म्हूण फातोर्डे काँग्रेस म्हणटा. वॉर्डांनी जायत्यो समस्या आसतात, त्यो कळपाक वॉर्ड सभा जावंक जाय म्हूण काँग्रेसीचें मत. लोकांक डोर स्टेप सर्व्हिस दिवपाचेर, रस्त्यावेल्या लायटीचेर तांचो फोकस. हावस टॅक्स अर्द्यार हाडटा म्हणूनय ते सांगतात. Ward Sabha are a part of the whole municipalities act. आणि हे कोण करना अजून पर्यंत. कित्याक जो वॉर्ड मेंबर आसता न्हय, वॉर्ड मेंबर नाल्यार वॉर्ड रिप्रेझेंटेटीव जो आसता, अशेंच धरया की आमचो कोणूच थंय रिप्रेझेंटेटीव ना. आमकां कशें म्हणून कळून येवपाचें की तुका एज अ इंडिविज्युअल तुका खंयचो त्रास आसता. तशें आमी डोर स्टेप सर्विसीस ऑफ बर्थ डेथ तें हें केल्लें. एंड स्ट्रीट लायट्स जी आसा, मेंटेनन्स म्हणल्यार वी नो दॅट लॉट कम्स अंडर द पावर डिपार्टमेंट, पण दाखोवन दिवपाक कोण नासता. तशें जे सिवेज जे कनेक्शन आयलें ना आनी आयच्या दिसा जे सिवेज डायरेक्ट गटरांतल्यान जे दुसऱ्या हांचे कडेन वता, दुसऱ्या गटरान बी वता, तें सोल्युशन. मेन थिंग बिकॉज ऑफ दीस कोवीड सिच्युएशन आर एंडिवर is to pass a resolution in the municipality to reduce the house tax
by 50%, house and trade tax. राज्यात रामनम उत्सव दबाज्यान जालो. कोविडाची दुसरी ल्हार नेट धरपाक लागल्या, ताका लागून हरशीं लोक वांटेकार जातात तसो जावंक नाशिल्लो. SOP पावन रामनम जाली. पळयात खिणचित्रां. रेस्ट्रिक्शन आसात तरी आसतना सोशल डिस्टन्सिंग मेंटेन करून आमी आयज हांगा श्री कपिलेश्वर देवस्थानात हो उत्सव मनयलो. म्हणा रामचंद्र देवस्थान इथे रामनवमी उत्सव हा मोठ्या प्रमाणात मनवला जातो. पण यंदा कोविडचे निर्बंध लागू असल्या कारणाने बरेचसे कार्यक्रम आम्ही कमी केलेले आहेत. यद्यपि फक्त जे धार्मिक विधी कार्यक्रम आहेत ते तेवढेच आपण इथे करत आहोत. पृथ्वी ब्रह्मापाशी जाय नीती वाहे तोय सांगतसे नीती वाहे तोय सांगतसे स्वरूपाने पृथ्वी ब्रह्मापाशी जाय. राजा आपल्या नगरीमध्ये परतला आणि घडलेला सर्व वृत्तांत गुरु वशिष्ठांना सांगितला. सज्जन हो, त्याने राजाला शाप दिला होता, तू पुत्र पुत्र करीत मरशील. म्हणजे आता दशरथाला पुत्र होणार एवढे तर नक्की होते. बुलेटिन इतल्यार सोंपता. लायव्ह खबरांक फॉलो करात. प्रुडंटाची वेबसायट, ट्विटर ॲप, फेसबुक पेज, टाटा स्काय ॲप, जिओ TV ॲप. 4 चौगांत मास्क घालात, विस्कळ भोवात, वाशीन घेयात. कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.